या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतकाच्या न्यूज रूम बुलेटिनात तुमकां येवकार. हांव गौरीश पुरबामणकर. दिसभरान गोंयांत ज्यो बातम्यो घडटा आनी आमी तुमकां ज्यो बुलेटिनां दाखयता त्याचो एक पूर्व आढावो घेवपा खातीर आमी आमच्या सब एडिटरां कडेन या आनी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया तेंच्यांनी दिसभरात आयज खंयच्यो बातम्यो तयार केल्यात. उषा, आयची बातमी म्हणल्यार पाजीफोंड मडगांव हांगा जो जामा मसीद ते कब्रस्तान आसा त्या कब्रस्तानाक मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध ना. उदक ना, लायटीची सोय ना. हे खातीर कब्रस्तानाच्या कमिटीन मागणी केल्ली की थळाव्या आमदारा कडेन, मुख्यमंत्र्या कडेन, भौशीक बांदकाम मंत्र्या कडेन की तांकां त्यो मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो. आनी आयज थळावो आमदार आनी जिल्लो अधिकारी तशेंच भौशीक बांदकाम खात्यांतले अधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यांनी वचून थंय पळोवणी केली आनी आमदारान उतर दिला की नोव्हेंबराच्या निमणे मेरेन थंय मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दितलो. आनी जी दुसरी बातमी आसा ती दुख्खाची बातमी आसा. मालपे पेडणे हायवेर एका 4 चाकीचो भिरांकूळ अपघात जालो आनी ह्या अपघातान 4 जाण गंभीर जखमी जाल्यात आनी तांकां उपचारा खातीर गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत दखल केला. ह्यो आमच्यो तुमी दोनी बातम्यो पुराय पळोवच्यो 7 PM बुलेटिनात. दोन अश्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो आमकां आमच्या उशान सांगल्यो. आतां आमी फुडें या आनी आमचे एंकर कम सब एडिटर संजनाक विचारया तेणी खंयची आज बातमी केल्या. आयची जी बातमी आसा ती रोजांच्या लागवडी विशीं आसा. पयरूच दसरो जावन गेलो. तुमी बीन घेतला आसतली आमच्या गोंयच्या म्हणजे रोजां विकप्यां कडल्यान रोजां. तर गोंयांत रोजांची लागवड करपी शेतकारांचो आंकडो आतां वाडटा. राज्यांत 25 हेक्टर जमनीचेर 285 शेतकारांनी रोजांची लागवड केल्ली. तातूंतल्यान तांकां 43 लाखां वयर येणावळ मेळ्ळा अशी माहिती शेतकी संचालक नेविल अफोन्सो हांणी दिला. आनी आनीकूय म्हत्वाची ताणें बातमी दिल्ली आसा ती तुमकां 7 PM बुलेटिनान पळोवचीच पडटली. आतां आमी आमचे डेस्क इनचार्ज रश्मी कडेन, रश्मीन आयज खंयची म्हत्वाची बातमी केला त्याच्या कडल्यान विचारून घेवया. गौरीश, आयज एक बरी बातमी आसा आनी लक्षान घेवपा सारकी बातमी आसा. गोंयच्या रेशनाचेर किडी पडलेल्यो जावं आनीक कसले बुरशी येयल्ले तांदूळ दिता ह्यो कागाळी आसतात. पण आनी एक सद्या अफवा पातळपाक लागल्या ती म्हणजे गोंयांत सद्या प्लास्टीक रायस विकतात. प्लास्टिकाचो तांदूळ रेशनाच्या शॉपार मेळटा हेचो लोकांक भंय पडला. तो जिवाक भलायकेक बरो न्हू ही भिरांत आशिल्ल्यान लोक ते तांदूळय घेवपाक येयना. पण गोंय सरकारान हे विशीं स्पश्ट केला की हो तांदूळ इट इज फॉर्टिफायड तांदूळ. फॉर्टिफायड म्हणजे कितें? बरो प्रमाणान नितळ निवळ जो तांदूळ तुमकां सरकार पुरवठो करता तो. आनी ह्या तांदळान तुमकां आयर्न आसता, B12 आसता, कळ्ळें? सो हे विटामिन्स आसता आनी फॉलीक एसीड आसता. सो इट इज परफेक्ट टू ईट. तुमी खावंक शकता. तो तांदूळ सेफ आसा अशें स्वता सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटान ह्यान पयलीं नोटिफिकेशन काडलेलें. आयची गजाल सांगपाक गेलेले परत हो विशय कित्याक येयलो जाल्यार मयान रेशनाच्या दुकानार जो तांदूळ दिता तो उफेता अशी कागाळ आसा. सो मयेच्या लोकांनी भिवचें न्हूच. पण सगळे जी गोंय आमचे आसा तेतून तेंच्यांनी गोंयकारांनी भिवचें न्हू. कारण हो तांदूळ खावपाक सेफ आसा हे आमी तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यानूय सांगता. येस गौरीश.
तर रश्मीन आमकां जो 45 तांदूळ आहा तो लोकांक संभ्रम जाल्लेलो आसा प्लास्टीक तांदूळ ही बातमी सांगली ती सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या 7 PM बुलेटिनान. आमच्या बरोबर आसा आमचे एंकर तशेंच आमचे सब एडिटर दिप्ती. तुवें खंयची म्हत्वाची बातमी आयज केल्या? आयज एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आयज इंडिया मोबायल काँग्रेसीचे सातवे इंडिया काँग्रेस मोबायलीचें उक्तावण जाल्लें आसा आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ह्या वेळार विधान केलें तें म्हणजे आयज भारतभर 5G जी हें आसा ती आसाच पूण आतां 6G म्हणजे मोबायल तंत्रगिन्यानान हें जावपाक लागिल्लें आसा. सो ही खरीच एक बरी गजाल आसा. तशेंच ह्या मोबायल ब्रॉडबँड स्पिडीत भारत पयलीं 118व्या क्रमांकाचेर आशिल्ली ती आतां 43व्या क्रमांकाचेर पाविल्ले आसा. सो अशें विधान म्हत्वाचें आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलें. तशीच दुसरी एक म्हत्वाची बातमी म्हणजे क्रिमिनल जस्टीस सिस्टम नवी फौजदारी न्याय वेवस्था जी आसा ती लागू जावपाची आसा आनी हाचो विचार संसदीय समिती करता अशें विधान जें आसा तें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केल्लें आसा. आतां आमच्या बरोबर आसा ऐश्वर्या आमचे सब एडिटर. ऐश्वर्या तुवें खंयची आयज दिसभरान म्हत्वाची बातमी केल्या? आयची जी बातमी आसा हणजुणा पुलिसांनी शिवोले एका ड्रग्स पेडलराक अटक केली. ताजे कडल्यान मोटरी सयत 1 लाखाचो ड्रग्स जप्त केलो. तशेंच ताका 4 दिसांची बंदखण दिला. उत्तेजा तुवें खंयची आयज म्हत्वाची बातमी दिसभरान आयज केला? एक बारीकसो आढावो. आयची म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार कलंगूट वाठारांत एक वायट घडणूक घडल्या. कलंगूट पबान व्हरून महाराष्ट्रांतल्या अहमदनगर वाठारांतल्या 2 पर्यटकांक पबात व्हरून लुटले. तांच्या कडल्यान रोख रक्कम आनी प्लस गुगल पे वयले पयशे तांच्यांनी काडून घेतले आनी तशें तांकां बरें मारले. आनी आमकां खबरच आसा की आमचें गोंय पर्यटन मळार राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार बरेंच फामाद आसा. पूण खंय तरी हे वायट गजाल आहा गोंया खातीर की गोंयचें नांव पाड जाता. बिगर गोंयकारां कडल्यान अश्यो घडणुको घडटात आनी सरकारान हाजेर लक्ष घालपाचें आनी ते अशें कोण करता तेंचेर कडक कारवाय करपाची मागणी ह्या लुटिल्ल्या पर्यटकांनी केल्या. ही तुमकां पुराय बातमी आमची 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. कालांगूट एक भयंकर बातमी घडली ती म्हटल्यार महाराष्ट्रांतल्या बिगर गोंयकारांक तांकां नाडलो, तेंचे पयशे लुबाडले. ATMांतल्यान जीपेंतल्यान सुद्दां तेंच्या कडल्यान पयशे बळकोवपाचो प्रयत्न जालो. ही हाची म्हत्वाची बातमी तुमकां पळोवपाक मेळ्ळी. आमच्या बरोबर आसा आमचे एडिटर विश्वनाथ नेने सर. तेंच्यांनीच खंयची म्हत्वाचो आढावो बातमेचो घेतला तो विचारून घेवया. गौरेश, सगळ्यान आयज म्हत्वाची बातमी हीच आसा जी कळंगुटेक घडली. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंय हें एक पर्यटन राज्य आसा आनी जेन्ना पर्यटन राज्य आमी म्हणटा फक्त राष्ट्रीयच न्ही जाल्यार आमचें सरकार असो दावो करता की अंतरराष्ट्रीय पातळीचेर सुद्दां गोंय हें एक पर्यटन राज्य पर्यटन डेस्टिनेशन म्हणून तें फुडें येता. हें सगळें खरें आसा. आमचें गोंय हें खूब सोबीत सुंदर आसा. माणकुलें आहा, जायतो बरो सैम हांगासर आसात. गोंयचे लोक हे एक बऱ्या स्वभावाचे अशे भायले पर्यटक म्हणटात. पूण फाटले कांय दिसांनी आमी जर पळयत आनी खास करून कळंगूट वाठारांत ज्यो घडणुको घडटात त्यो खरोखरच गोंयाक सामक्यो लजेक घालपा सारक्यो आसात. आत्तां जशें आमचे सब एडिटर उत्तेजान सांगलें ते प्रमाण आयज आमी जी बातमी केली ती म्हणजे 2 अहमदनगरचे महाराष्ट्रांतले अहमदनगरचे पर्यटक हे गोंय भोंवपाक येयल्ले. गोंय तांच्यांनी भोंवलें. ते गोंयच्या पर्यटनाचो आस्वाद घेताले आनी कळंगुटे ते जेन्ना रावल्ले तेन्ना ते भायर सरले पळोवपा खातीर. कळंगूट दर्यावेळेरूय ते गेले तेन्ना थंय पब आशिल्लो एक. त्या पबा भायर कांय लोक आशिल्ले, बाउन्सर आशिल्ले असो तांच्यांनी दावो केला. तेंच्यांनी तांकां पबान व्हेले. हे पर्यटक पबान वचपाक खंय तयार नाशिल्ले पूण तांकां सांगून पबान व्हेले आनी पबान व्हेले उपरांत तेंचे फाटल्यान आनीक बाउन्सर मागीर भितर येयले आनी तांकां धकलपाक लागले आनी मागीर एका रुमान तांकां व्हेले आनी तेंच्या कडल्यान पयशे घेतले. आतां हे पर्यटक सांगतात की आमी फक्त 2गूच जाण नासले जाल्यार तेंचे पयलीं आनीक अशे पर्यटक थंय आसले. म्हणजे गोंय हें पर्यटकां खातीर आतां कितलें सुरक्षीत आसा हो प्रश्न परत एकदां फुडें येयला. आनी गोंयची अशा तरेचे जेन्ना प्रकार घडटात तेन्ना गोंयची बदनामी ही पुराय भारतभरच न्ही जाल्यार इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां वायट अशी जाता. एका वटेन हे आमी सगळे प्रकार कळंगूट वाठारांत घडटना आमकां दिश्टी पडटात. हो नवोच आतांचोच प्रकार न्ही. हेजे पयलीं सुद्दां अश्यो जायत्यो घडणुको घडल्यात जंय अक्षरशा पर्यटकांक लुटल्यात. बेश्टे लुटूंक ना जाल्यार तांकां मारल्यात.
इवन आयचे 2 जे पर्यटक आसात तेंच्यांनी सांगले की तांकां सुद्दां मारले. एक पर्यटक सांगतलो की आपले फाटीक मार आसा म्हणून, आनी निमणे ते कळंगूट ते म्हापसा पर्यंत ते चलत येयले. पयशे सुद्दां नासले तेंचे कडेन, आनी मागीर म्हापशे तांकां रिपोर्टरांनी पयशे दिले आनी आतां ते त्या पयशांचेर अहमदनगर म्हणजे घरा वयतले. सो येदो व्हडलो हो भयंकर प्रकार आमच्या गोंयांत घडटा जाल्यार लॉ अँड ऑर्डर कळंगुटेक करता कितें, पुलीस करतात कितें, हो एक प्रश्न आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हो सदांच म्हणटा की आपूण टाउट्सा अगेन्स्ट एक्शन्स घेवपाक लागला, आपूण ज्यो इल्लिगल गजाली घडटा पर्यटनांत तेचेर आपूण कारवाय करपाक लागला. जाल्यार आजून कळंगूट वाठारांत हे अशे प्रकार घडटात कशे, हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. कळंगूटचे पुलीस जावं गोंयचे पुलीस हे अशे प्रकार बंद करपाक शकनात काय कितें, काय तांकां कोणाची फूस आसा हें सुद्दां पळोवचें पडटलें. खंयच्या तोंडान आमी म्हणटात की गोंयांत पर्यटकांनी येवचें, हांगासरल्या पर्यटनाचो सैम किंवा सैमाचो आस्वाद घेवचो, हें आमकां अशे जर प्रकार घडटा आसत जाल्यार आमकां तोंडूच ना की अशा पर्यटकांक आमी आवाहन करप आनी तांकां हांगा आपोवप. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कळंगूट म्हटलें काय थंयसरलो थळावो आमदार जो आसा तो आसा मायकल लोबो, आनी मायकल लोबो आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे मदीं जे कास्किसांवां जी आसतात ती चालूच असतात. म्हणजे जर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे खंय तरी शेक पॉलिसी करपाक फुडें सरलो जाल्यार मायकल लोबो खंय तरी शेकवाल्यांक घेवन सीएमाक मेळटा, टुरिजम मिनिस्टराक बायपास करता, अशे सगळे प्रकार घडटात. पूण हें तेंचें राजकारण जें आहा तांकां तेंच्या राजकारणा कडेन पर्यटकांचो संबंद ना. पूण जेन्ना अशे प्रकार घडटात तेन्ना हें बोट पर्यटन मंत्री आनी थळावो आमदार मायकल लोबो ह्या दोगांय कडेन वयता. कारण पर्यटन मंत्री म्हूण ताका राज्याची जबाबदारी आसता, पर्यटनाची जबाबदारी आसता. दुसरो थळावो आमदार म्हणून मायकल लोबोचेर ती जबाबदारी येता. तर हे प्रकार थांबतले केन्ना आनी आमची गोंयची ही बदनामी जी जाता ती केन्ना थांबतली हेचो खरोच सिरियसली विचार हो पर्यटन मंत्र्यान आनी मायकल लोबोन करपाक जाय. तेंच्या मदींली जे कितें डिफरन्सीस आसा, तेंच्या मदल्यो ज्यो दरयो आसात त्यो तेंच्यांनी कुशीक काडून पर्यटनाच्या दृश्टीन, पर्यटन वाडीच्या दृश्टीन एकठांय येवन ह्या विशयांचेर सखोल अभ्यास करपाक जाय, विचार करपाक जाय. कळंगूट पुलिसांनी सुद्दां हेचेर आतां खर एक्शन किंवा एक प्लॅन करचो पडटलो पुलिसांक. नाजाल्यार ही आमची लज जी आसा गोंयची ही वाऱ्यार वचत रावतली. आयज तांकां बडयले, फाल्यां तांकां पर्यटकांक कोण मारूंक शकता, तांचो खून करूंक शकता, आनीक बदनामी गोंयची जातली. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की सरकारूय म्हणटा की आमचो सद्या एक जर आर्थीक स्त्रोत खंयचो आसात जाल्यार तो पर्यटन आसा. मायनींग जें आसा तें आमचें कॉलेप्स जाल्लें आसा, तें खंय तरी जाग्यार येता पूण आजून जाग्यार येयल्लें ना. दुसरे वाटेन जर पर्यटनाची अशी बदनामी जावपाक लागली जाल्यार गोंयची परिस्थिती ही आनीक बिकट जातली. सो हो एक व्हडलो आयची ही एक व्हडली बातमी आसली जेचेर आमी काम केलें. आतां दुसरी एक गजाल किंवा ह्या दिसांनी जी घडली ती म्हणजे आमी एक स्टेटमेंट केल्लें सरकारांतल्या एका मंत्र्यान, तें म्हणजे वीज मंत्री पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकारान, आनी तेणी आवाहन केल्लें की पडीक शेत जमनींनी सोलर पॅनल बसोवचे. आतां हें स्टेटमेंट 1-2-3 दिसां पयलीं सुदीन ढवळीकारान केल्लें. तें स्टेटमेंट केल्या उपरांत विजय सरदेसायन टिका केली की पडीक जमिनींनी हे सोलर पॅनल जे घालप हें योग्य जावचें ना, शेतां पडीक उरतलीं. रोखडेंच सरकारांतलोच मंत्री सुभाष फळदेसायनूय ह्या हेका विरोध केलो की पडीक जमनींनी जर सोलर पॅनल घातलीं जाल्यार थंय मागीर भात कोण रोयतलो. हें जालें एक सगळें प्रकरण. पूण म्हाका हेचेर एक अशें दिसता की सरकारांतल्या मंत्र्यांचो जो कारभार चल्ला तो प्रत्येकाचो आपापल्या दिशेन चल्ला काय कितें. सरकाराची धोरणां, सरकार जे कितें विकास कामां करता किंवा सरकार ज्या लायनीन वयता तेचे भितर सुसंगती ना, कॉर्डिनेशन ना काय कितें. हेचें कारण म्हणजे आमी सगळ्यांक आमकां खबर आसा की सरकार एके वटेन एग्रीकल्चर पॉलिसी करता, सरकार एग्रीकल्चर पॉलिसी खातीर शेतकारां कडल्यान सुचोवण्यो घेता, पंचायत पातळीचेर सुचोवण्यो सरकार एकठांय करता. हो येदो व्हडलो व्याप सरकार एके वटेन करता की एग्रीकल्चर पॉलिसी करपाचें काम. दुसरे वटेन पावर मिनिस्टर वीज मंत्री म्हणटा की पडीक जमनींनी तुमी सोलर पॅनलां घाला.
आतां सरकार नेमकें करपाक सोदता कितें? सरकारूच शेतकारांक आबूत करता अशें दिसता. जर पडीक जमनींनी सोलर पॅनलाच जर सरकाराक घालपाची आसा जाल्यार त्यो शेतकी एग्रीकल्चर पॉलिसी आनी तो वावर तरी सरकार कित्याक करता? थंय टायम वेस्ट कित्याक करता? हो व्हडलो प्रश्न आहा. जर तुमकां पडीक जमनींनी सोलर पॅनलां घालपाची आसा जाल्यार तुमी गांवांनी वचून पंचायतींनी वचून शेतकारांची आनी सजेशनां घेवपाचें ते सगळें नाटक कित्याक करतात? थंय तो शेतकार आपले टायम वेस्ट करता. सो सरकाराचे मंत्री, सरकाराचो कारभार हो जर प्रत्येक जण मंत्री आपल्याक जाय ते करपाक लागलो जाल्यार ते जावचें ना. आनी तेचें हें उत्तम उदाहरण आसा. म्हणजे एका वटेन सरकार शेतकी धोरण करपा खातीर वावुरता, दुसरे वटेन म्हणटा सरकारांतलो मंत्री की पडीक जमनींनी तुमी सोलर पॅनलां घाला. जर सोलर पॅनलां घालपाक जाय जाल्यार एग्रीकल्चर पॉलिसीचो वार तुमी कितें करता हो प्रश्न उप्रासता. ताका लागून हेतूंतल्यान सरकाराच्या मंत्र्यां मदली विसंगती, सरकाराच्या मंत्र्यां मदलें कॉर्डिनेशनाचो अभाव आनी तेंच्या मदलो संवाद किंवा सरकार जी उदरगतीची कामां करता हेतून खंय तरी मंत्र्यांकूच खबर ना काय कितें, दुसरो मंत्री कितें करता आनी आपूण कितें उलयता. तर ह्यो दोन अश्यो म्हत्वाच्यो बाबी आशिल्ल्यो जेचेर भाश्य करप हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. आनी हेचेर पर्यटनाच्या दृश्टीन गोंय हें आमकां सांबाळपाक जाय. पर्यटन हें अतिथी देवो भव आमी म्हणटात. त्या जाग्यार जर आमी पर्यटकांक बोडोवपाक लागले, तांकां मारपाक लागले, लुटपाक लागले जाल्यार ही खूब चिंतेची गजाल आसा. आनी एक म्हत्वाची गजाल भितर आसा, त्या पर्यटकांनी आज भाश्य केलें की ज्या बाउन्सरांनी तांकां पबान व्हेले ते बाउन्सर हे बिगर गोमंतकीय आशिल्ले. म्हणजे तेंच्यांनी नांवां घेतली कांय स्टेटीची ती आमी घेवया नाका, पूण ते म्हणटात की ते बिगर गोमंतकीय आशिल्ले. म्हणजे हे बाउन्सर सुद्दां आतां गोंयच्या पबांनी हायर करतात काय कितें असली कामां करपा खातीर, पर्यटकांक लुटपा खातीर, नाडपा खातीर. हें सुद्दां सरकारान आनी पर्यटन मंत्र्यांनी किंवा पुलिसांनी हेचेर खर एक्शन घेवपाची गरज आसा. तर आमच्या सरान विस्तृत असो दोन बातम्यांचेर उजवाड घातलो. एक बातमी म्हटल्यार शेतांनी पडीक शेतांनी उबारपाचे जे सोलर पॅनल्स आसूं किंवा सध्या आयज घडिल्ली अहमदनगरच्या पर्यटकांक लुटपाची गजाल आसूं. खरें म्हटल्यार आमचें गोंय म्हटल्यार ही देशाची पर्यटन राजधानी म्हणून वळखली वता. पूण अशे जे प्रसंग घडत आसा ते खंय तरी देश पातळीचेर गोंयचें नांव पेड्ड्यार जायत आसा. सरकारान हेचेर बेगिनांतले बेगीन दखल घेवपाची गरज आसा. आमच्या बरोबर आसा आमचे आतां जे न्यूज ब्रेकींग करतात ते ब्रेकिंग्स तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो परत ते प्रयत्न करता. तेणी आयच्यो खंयच्यो ब्रेकिंग्स तुमच्या पर्यंत पावयला बारीकसो आढावो तेच्या कडल्यान विचारून घेवया. आयची ब्रेकिंग म्हणल्यार तुमी ऑलरेडी पर्यटकां कडेन जें कितें घडलां तें तुमी आयकलांच आसतलें. ही सगळ्यान म्हत्वाची आनी ही आयच्या दिसाची ब्रेकिंग न्यूज अशी आशिल्ली, कारण पर्यटकां कडेन घडपी हे प्रकार कितें गोंयान नवे ना. तशेंच गोंयान जावपी एक्सिडंटूय कितें नवे ना. गोंयान आज दोन वेगवेगळे एक्सिडंट आयकपाक आयले. एक म्हळ्यार थिवे हांगा ट्रक उलटलो, भाजी घेवन वचपाचो कर्नाटकाचो ट्रक. तशेंच मालपे हांगा एक ड्रायव्हराचो नियंत्रण सुटिल्ल्या कारणान कार सकयल पडून कारीन आशिल्ले सगळे जाण जखमी जाले. हांचेर आतां सध्या उपचार सुरू आसा. ही बातमी तुमी ऑलरेडी आयकलातूच. तर अश्यो सगळ्यो प्रत्येक म्हत्वाच्यो बातम्यो आमी तुमच्या पर्यंत बेगीन पावपाक ट्राय करतातूच. तशेंच आजून एक इम्पॉर्टंट बातमी म्हळ्यार काल बाबू गांवकर हांकां सांगेच्या आमदारान 1 लाख रुपया बक्षीस जाहीर केल्लें. आज तांकां तशेंच आजूय तांकां 50,000 रुपया बक्षीस फावो जाला. तर नॅशनल गेम्साचे रिलेटेडूय आमी तुमच्या पर्यंत बेगींतल्या बेगीन अपडेटी पावोवपाक ट्राय करतात. ह्याच खातीर तुमी अपडेटी जाणून घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. आमचे सगळे वॉट्सॅप ग्रुप्स तुमी जॉईन जायात. आमचो वॉट्सॅप चॅनल आसा आतां दैनीक गोमंतक TV हो हाचो आतां वॉट्सॅप चॅनल आसा. तर ह्योय तुमी वॉट्सॅप चॅनल फॉलो करचो आनी हो आमचो न्यूज रूम बुलेटीन तुमी सदांच असोच पळोवपाचो. आनी आमच्या दैनीक गोमंतक वेबसायटीकूय परत विजीट करात आनी आमच्या यूट्यूब चॅनलाकूय तुमी सबस्क्रायब करात. थँक्यू. ह्यो दीसभरान आमच्या सब एडिटरांनी तयार केल्ल्यो बातम्यो तुमकां 7 PM ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. त्याच बरोबर 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीक कालच्यान व्हडा दबाज्यान सुरवात जालेली आसा. त्याचो सुद्दां आढावो तुमकां आमच्या गोमंतक टीव्हीचेर पळोवपाक मेळटलोच. त्या खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to